2 Raza, chapter 16. Judant, Ahaz hachi520, 736 to 716. Remaliah hacho Pekah, hache razvôttkechea sotravea vorsant, Jotham hacho Ahaz, Judacho raza zalo. Xinvasonancher boslo tedna, Ahaz 20 वर्सांचो aslo, आनी जेरुसलेंत ताणें 16 वर्सां razvôttkii चलयली. ताचो पुर्वज दाविदान केलां तशें ताणें सर्वेस्पर ताच्या देवाक मानता तें केलें ना. तो इस्रायलाच्या राजांच्या पावलांचेर पावल धरून चल्लो. आपल्याच पुताक पर्यान उज्याच्या बलिदांतल्यान वचूंक लायलें. तशेंच ज्या राष्ट्रांच्यो कांटालो हाडटाल्यो कन्यो सर्वेस्परान इस्रायलितां सवें पयस दवरलेल्यो त्यो चाली रिती ताणें आपणायल्यो. उंच जाग्यांचेर, दोंगरांचेर आनी प्रत्येक झगझगीत झाडां पोंदा ताणें यत्न भेटयले आनी धूप जळयलो. तedna सिरियेचो राजा राजोन आनी इस्रायलाचो राजा रेमालिया हाचो पूत पेका हांणी जेरुसल्या आड चवळ सुरू केली. तांणी ताका वेदो घातलो पूण ताचेर जैत व्हरूंक शकले नात. त्या काळार एदोमाच्या राजान एलात परत एदोमाक मेळोवन घेतलें. ताणें जुडेकारांक एलातांतले धांवडायले आनी एदोमीतकारांनी थंय वस्ती केली आनी ते थंय आयज पर्यंत आसात. मागीर आहाजान असिरियेच्या राजा तिग्लात पिलेसेर हाका निरोपी धाडले सांगूंक, हांव तुजो सेवक आनी तुजो पूत, यो आनी म्हाका सिरियेच्या राजाच्या आनी इस्रायलाच्या राजांच्या चपक्यांतलो निवार. ते म्हजे आड झूज कोत्तात. आजान सर्वेस्पराच्या मंदिरांत आनी राजमहालाच्या बांदारांत मेळत तें रुपें आनी भांगार घेतलें आनी असिरियेच्या राजाक हें दान म्हूण पाठयलें. असिरियेच्या राजान ताच्या मागण्यांक कान दिलो आनी दमस्कस हाचेर गुरी घालून तें आपल्या ताब्यांत केलें. थंय आसलेल्या लोकांक कीर प्रांतांत धांवडावन घातले आनी राजोनाक जिवेशी मारलो. जेन्ना आहाज राजा असिरियेच्या राजा तिग्लात पिलेसेर हाका मेळूंक दमस्काक गेलो, तेन्ना ताणें दमस्कांत आसलोली वेदी पळयली. मागीर आहाज राजान तें वेदीचें चित्र आनी प्रती तशेंच वेदीच्या बांदकामाची सगळी माहिती उरिया याजनिकाक पाठयली. याजनीक उरियान वेदी बांदून काडली. दमस्केंतल्यान आहाज राजान पाठयलेल्या मार्गदर्शना प्रमाणें याजनीक उरियान आहाजा राजा दमस्केंतल्यान परत येवचे पयलीं ती तयार केली. जेन्ना राजा दमस्केंतल्यान पत्तलो तेन्ना ताणें वेदीची तपासणी केली. तो वेदीशी गेलो आनी तिचेर वयर चडलो. मागीर ते वेदीचेर ताणें आपलें अर्पण आनी ओंपणी केली. ताणें आपली पिवण दानां ओतयलीं आनी शांती बलिदानाचें रगत शिंवरायलें. मंदिराच्या फुडल्या भागाक सर्वेस्पराक फुडो करून जी वेदी आसताली ती ताणें थंयची काडली आनी नवे वेदीचे उत्तरेक दवरली, कित्याक ती नवे वेदी आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरा मोदें उरताली. आहाज राजान उरिया याजनिकाक असो हुकूम दिलो, ह्या फुडें हे व्हडले वेदीचेर तुवें सकाळची ओंबोली, सांजेचें अर्पण, राजाची ओंबोली आनी अर्पणां, देसाच्या सगळे पोरजेच्यो ओंबोली, अर्पण आनी पिवण दानां भेटोवंक जाय. अर्पण आनी यज्ञ कोत्तल्या जनावरांचें सगळें रगत तूं हे वेदीचेर शिंवरायतलोय. पितूळचे वेदीचें कितें करपाक जाय तें हांव पळोवन घेतलों. आहाज राजान फर्मायलोलें त्या प्रमाणें उरिया याजनिकान सगळें केलें.
आहाज राजान चक्रांचें स्थान मोडून उडयलें. वयल्यो मेड्यो आनी तोस्तां काडलीं आनी बैलांचेर आदारलेलो पितूलचो दोरया थंयचो उखल्लो आनी फातरांचे धोरणीर दवरलो. असिरियेच्या राजाक मानवचे खातीर ताणें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भितर बांदलोली शिवासनाची माशी आनी राजाचें प्रवेशदार काडून उडयलें. आहाजाचो उरलेलो इतिहास, ताचे आख्ख्या कारकिर्दीची खबर जुड्याच्या राजांच्या पुस्तकांचेर बरयल्ली आसा न्हय. मागीर आहाज ताच्या पुर्वजां बरोबर न्हिदलो आनी ताका दाविदाच्या शारांत पुरलो. ताच्या जाग्यार ताचो पूत हेजेकिया राजा जालो. देवाचें उतर हें.